शुक्रार 9 ऑगस्ट 2024 सांत तेरेसा बेनेडिक्टा आंकवार आनी रोग साक्षीन मुखेल वळ आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें। नियाळाक आदार खुरीस म्हळ्यार जेजून हाडलेल्या सोडवणेची खुणा। खुरीस म्हळ्यार खालतीकायेची मानाची आनी तुस्त करपा सारकी व्हडपणाची खुणा। खुरीस म्हळ्यार आमचें जिवीत बदलून देवाचें बोगसणें मागपाची खुणा। जेजूचे खुर्साक पळोवन आमची मान भागोवन नमस्कार करपाचें क्रिस्तांवांचें सोडवणेचें हातयार, जाचेर आमच्या सोडवणदारान आपलो जीव आमचे खातीर अर्पण केलो। मोगाशानो आमच्या जिवितांतल्यान खुरीस जावन आसात कुडी आत्म्याची पिडा, आमचीच घरचीं वायट संवय, वायट चिंतना, कोरण्यो आनी पातक आदी। जेन्ना आमी आमच्या खुर्साचेर झुजतांव तेन्ना जेजूच्या खुर्साचेर नदर घालुया। क्रिस्ताचें जिवीत आमकां स्फूर्ती दितलें, आमचो भरवोसो वाडयतलें। आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उलो करता आनी म्हणटा, जण एकल्याचो खुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें। जेन्ना जेजू क्रिस्त आपल्या दुतां बरोबर बापाचे मोहिमेन येतलो तेन्ना एकल्याक आपल्या कोरण्या प्रमाणें इनाम दितलो। जेजू सांगाता चलप सोंपें आसचें ना, पूण एक मात, देव आमच्या सांगाताक सदांच आसलो, आसा आनी आसतलो। असल्या भावार्थान आमी सगळीं जियोंक जेजू आमच्या जिव्या देवाक चिटकून रावंक फावो। सांत फ्रांसिस्कान जेजूचेर पवित्र खुर्साचेर नदर थिरावन आपलें जिवीत नवसरलें। शुभ वर्तमानान परगटूंक देसा देसांनी भोंवलो, शेवटाक सांताचो मान भोगूंक पावलो। म्हजो थाराव जिवितांतल्या सगळ्या कोश्टांचे खुरीस मोगान वेगून जेजू पाटलाव करूंक वावुरतलो।